भोमकार रस्तो रुंदीकरणाचो इशू घेवन पणजे उत्पल परिकाराक मेळ्ळे. ते म्हणटात सरकारान रस्त्याचे अलायनमेंट सारके दाखोवचे, उदरगतीक विरोध ना. जेन्ना आमकां खंयच न्याय मेळना जालो, प्रत्येक कडेन गेले आमी. आमचें एजिटेशन हें पयलींसून एजिटेशन म्हणून चालूंक नासलें. आमचें फक्त एक मागणी आमी दवरलेले सरकारा कडेन आनी आमकां विश्वास आसलो की आमकां हेच सरकारान खंय तरी न्याय दिल्लो पयलो न्हू, सो आमचेर अत्याचार जावचे ना अशें आमकां पयलीं दिसलेलें. पूण हळू वयता वयता अशें दिसून येयलें की जी बीजेपी पयलीं आसली पळय, जी सगळे तेंचे जे कार्यकर्ते म्हण आनी जो होल्ड तेंचो आसलो तो खंय तरी दुसरे कोण तरी आतां पसून हो जो बायपास आमचो काडलेलो मनोहरभाईन तो वयर काडणारे मनीस ते बिगर बीजेपी वाले आसा. सो थंय खंय तरी न्याय ह्या लोकांनी आमकां दिवपाक जाय आसलो. सविस्तर जेन्ना आमी रस्त्यार येयले तेन्ना हेणी विचार करपाक जाय आसलो बाबा हे कित्या खातीर झगडटा. उत्पल म्हणटा ताणें इशू गडकरीच्या कानार घाला, मात लोकांनी सरकारा कडेन उलयल्यार चड बरें. तांणी फाटीं म्हाका तांचो जो प्लॅन पयलींचो दाखयलेलो तो बाबाच्या वेळार जाल्लो, ते हांवें तांकां तेंच सांगलें. वस्तुस्थिती कोणें तरी तांकां सांगूंक जाय की सद्या टेंडर जाल्लो आसा आनी ते सरकाराकूच निर्णय घेवचो पडटलो वेदर दे वॉन्ट टू चेंज इट एंड मेक अ बायपास. सो ही परिस्थिती आसा. हांवें तांकां सांगलें हांव म्हजे कडल्यान जे जमूंक शकता ते प्रयत्न करता. नितीन गडकरीक मेळिल्लो अरावंड मे बी 20-25 डेज पयलीं की असो तांचो विशय आसा म्हणून. ताका खबर आशिल्लो विशय, पण शेवटी गोंय सरकारान कशें जागेक परमिशन दिता, एक्वायर करपा हें सगळें हांगच्यान जाता. ते फक्त ते एक्झिक्यूट करता, टेंडर दिता. सो ते हांगच्यानूच जावचें पडटलें इफ सरकार जर तातूंत तेंचें आयकून म्हणणें हें करता. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.